Welcome back to Garden of Glory. In 1 Corinthians chapter 10 verse 1 to 13, Paul gives us a strong but loving warning. Israel had miracles, but many fell. Freedom is not a license. Temptation is real, but so is God's faithfulness. Let this be a call to stay alert, stay humble, and stand firm in Him. कोरिंथकारांक पत्र ओवेसवर 10 वळी 1 ते 13. इस्रायेलाचो इतिहास दोळ्या मुखार दवरून शिडकावणी. भावा भयणीनो, आमच्या पुर्वजांक कितें जालें तें तुमी सारकें समजून घेतलोलें म्हाका जाय. तीं सगळीं एका कुपा खाल आसलीं आनी दोर्यांतल्यान फुडें गेलीं. हे तरेन कुपांत आनी दोर्यांत तांचें स्नान जालें आनी अशें तीं मोइजेसाची पाटलावदारां जालीं. आनी सगळीं देवान दिल्लें एकूच जेवण जेवलीं आनी देवान दिल्लें एकूच पिवण पियेलीं. देवान दाखयलें खोडप तांचे फाटल्यान वेतालें आनी ह्या खोडपांतलें तीं उदक पियेतालीं. आनी तें खोडप म्हणल्यार खुद क्रिस्त. तरी आसतना तांचे मदलीं चड जाणां देवाक मानूंक नात आनी देवान तांकां परोण्यांत मारून उडयलीं. वायट वस्तूंची तांणी आशा दवरली, तशी आमी दवरूं नये म्हणून हें सगोट घडलें. आमकां शिडकावंक ही एक देवान आदींच दिल्ली खुणा. तांचे भितरल्या थोड्यांनी केलें तें परी तुमी कुडया देवांक भोजूं नाकात, कित्याक तांचे विशीं पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा. जेवणाक आनी पिवंक पोरजां बसलीं आनी मौजा मारूंक उठलीं. तांचे भितरल्या कांय जाणांनी केलें तशें आमी पोजडपण करचें न्हय. तांतलीं 23,000 जाणां एकाच दिसा भितर मरून पडलीं. तांचे मदल्या कांय जाणांनी केलें तशें आमी सोमयाची परिक्षा करूं नये. तीं सोरोप चाबून मेलीं. तांचे भितरल्या थोड्यांनी केलें तशें तुमी गुणगुणू नये. भस्म करणारान तांचो नाश केलो. तांकां बुध शिकोवचे खातीर हें सगळें घडलें आनी युगा काळांचे संपादनेक पावलोल्या आमकां शिडकावचे खातीर ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. म्हणटच कोण आपूण थीर उबी आसात म्हूण समजतात तर तांणी चोत्राय धरची, नातर तीं भूंय पडटीत. आयज पर्यान तुमचेर आयल्यात त्यो ताळण्यो सगळ्या मनशांक येतात तसल्योच. देवाचेर विस्वास दवरात. तुमच्यान सोसूंक जाता त्याहून खोर ताळणी तुमचेर येवंक तो केन्नाच निर्मीचो ना. पूण कसलीय ताळणी आयली जाल्यार ती सोसूंक तो तुमकां बळ दितलो आनी अशें तांतली भायर सरूंक तो तुमकां वाट दाखयतलो. Paul reminds us that the Israelites had everything: the cloud of God's presence, the parting of the seas, the manna, the rock, yet many still fell. Why? Because they gave in to idolatry, sexual sin, grumbling, and testing God. These things, Paul says, were written for us.
as warnings. Let the one who thinks he stands take heed lest he fall. But this is not a message of fear. It's one of faith, because God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. And when temptation comes, He will provide a way out. Let us pray. Lord, help us to walk wisely. Let us learn from the past, not repeat it. Keep our hearts free from idols and our eyes fixed on you. When temptation comes, give us strength to escape and grace to stand. You are faithful and we trust you. In Jesus' name, Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dear Baran Koron.